देवाच्यो वाटो अद्भुत आनी आश्चर्यचकित. कित्याक म्हणटा महाधर्म पोरगोटणार सॉम पेद्रू आनी सान पावल ह्यांच्या जिवितांत, तांच्या आपोवण्यांत, तांच्या मिशन आनी तांच्या कार्यान देवाची कृपा आमी पळयता. आनी सान पावल म्हणटा पयले कोरिंथकारांक चिटीन, बाबा भयणीनो, तुमी देवान आपयल्लीं मनशां तुमचीच गत कसली ती पळयात. मनशाचे नोदरेन तुमचे मदें व्हड शिक्षणांची चडशीं नात, पदवी आसलोलीं चड कांय नात, आनी आमी उंच कुळयेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजयेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार पिशी म्हूण धरतात तांकांच देवान वेंचून काडल्यान, आनी शक्तिवंतांक लोजयेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार असोक्त म्हूण लेखता तांकांच देवान वेंचून काडल्यान. तशेंच ज्याच कोणाक संवसार हळको लोक, कसलेंच मोल नासलेलो लोक म्हूण धरता तांकां मोल नासलेल्यांचो नाश करूंक देवान विंचल्यान. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली व्हडवीक करूंक जायना. ताचेंच देणें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवान जियेतात. देवान अशें केलां की ताच्या भायर आनीक आमकां जाणवाय ना. ताच्याच एकवटान देव आमकां आपणाक मानवलोली आनी आपलेच पवित्रतायेन पवित्र करता, आनी ताचेच वरवीं तो आमकां पूर्ण तारण दिता.